की ओपोजिशनान मनोहर पर्रीकार एअरपोर्ट म्हणून डिमांड केली आणि बीजेपीन रिजेक्ट केली. ही म्हाका दिसता तुमी न्यूज कॅरी करूंक जाय. पर्रीकाराचें नांव काडपाक पसून कसोच तयार ना. भाई म्हणटा आनी कितें म्हणटा. आमचो डिमांड आशिल्लो मनोहर पर्रीकार एअरपोर्ट ना जाल्यार न्यू गोवा एअरपोर्ट. मनोहर म्हणतो इनकम्प्लीट नेम फॉर अ इनकम्प्लीट एअरपोर्ट. बीजेपीच्या वर्करांक करपाक बरें कितें तें भाई म्हणटा तें आज रिस्पेक्ट कितें आहा. पर्रीकाराचें दुर्दैव म्हणटा तुमी. म्हाका दिसता हें गोंयचें दुर्दैव की जी रुलींग पार्टी एक मनशाच्या नांवान सरकार घडयलो त्या मनशाचें नांव काडपाक आज नासता. मनोहर पर्रीकार एअरपोर्ट म्हणटा तें आमचो डिमांड आशिल्लो बीजेपी सरकारान रिजेक्ट केलो. हे बीजेपीच्या वर्करांक कळपाक बरें. दीस इज द इंडिकेटीव की जे मनशान थंयचे देवळां थंयचे गांव लागतलो म्हणून उतर दिल्लो तो मेलो तो गेलो ना. आज सरकाराचो एटिट्यूड आहा. बोमाचे इश्यूचेर हांवें परतो रेज केलो. मुखेलमंत्र्याक सांगता तांकां मेळून तांचे कडेन उलोवपाक कित्याक तयार ना. आज कुणय माड्डोळ रायबंदर ओल्ड गोवा सांताक्रूज आक्षे हे सगळे गांव राखल्यात डायव्हर्जनाक घेवन. होच एक गांव खोल्ले आनी बोमा कित्याक स्प्लीट करूंक सोदता सरकार हें कळना आनी मुखेलमंत्री ते लोकां कडेन उलोवपाक सोदना. म्हाका दिसता कितें तरी आनी कठोर स्टेप्स घेवचे पडटा.